कळ्ळें की श्रेया धारगळकर हाणें बेल एप्लिकेशन हांगासर फायल केला थ्रू फ्रेंड फॅमिली फ्रेंड आनी ते बिचोले हांगा JMC कडेन ते एप्लिकेशन फायल केलें आनी सांजचें आतां 2 सुमार ते एक्चुअली हेका दवरलेले रिप्लाय आनी आर्ग्युमेंटाक कितें जालें की तांचो स्टे आसलो पुलिसाचो पळय तो स्टे 2 दिवपाक आसलो। आमकां ही गजाल कळ्ळी चवकशी काडटकच आमकां गजाल कळटा आमी कितें केलें सोमतें इंटरव्यूनिंग एप्लिकेशन घातलें राया गांवकरच्या नांवान आनी तें इंटरव्यूनिंग एप्लिकेशन आमी कोर्टाक दाखोवन दिलें की बाबा हें श्रेया आसा पळय ताचें नांव पयलीं फातिमा म्हणून आशिल्लें मागीर श्रेया जालें मागीर आनी कोण केत्यावान लग्न जालें ह्यो गजाली सगळ्यो दाखोवन दिल्यो। तांचो आदवोगाद आशिल्लो तांच्या आदवोगादान एडमीट केलें की श्रेयाचो डायवोर्स जाला म्हणून। आतां डायवोर्स जाला श्रेयाचो जाल्यार श्रेयाचें नांव ते यूज करूंक शकना सद्या कित्याक डायवोर्स जाल्लें आसा। आतां कॅन्सल करून ती दुसरी गजाल पण डेड वर्स पयलीं म्हाका खबर की ताचें ऑलरेडी डिवोर्स जाल्लो आसा जाल्यार ताणें जो एप्लिकेशन बेल जें मूव केलां पळय तें फ्रॉडुलंटली मूव केलां की नांव जें आसा चुकीचें जालां तें आतां आमकां इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो कोण आसा पळय ताणें ताचेर इन्क्वायरी करपाक जाय इन्वेस्टिगेशन करपाक जाय की हें नांव श्रेयाचेंच तें आसा पळय ताचें फातिमाचें नांव श्रेया आनी तें श्रेया हय काय न्ही काय श्रेया कोण भलतेंच आनी हेणी फॉल्स नेम आपलें आसा पळय तें आतां यूज करूंक शकना डिवोर्स जाला म्हणटून त्या नांवान बेल एप्लिकेशन फायल केलां जाल्यार तें बेल एप्लिकेशन ते शेड ऑन दॅट ग्रावंड टू बी रिजेक्टेड। आनी दुसरें जे इवन कुंकळे जे कुंकळे ऑफेन्स केलो ताणें पळय ते केप्या कोर्टान जे ताणें ताचें सेम नांवार जर केलां आनी समज तें नांव तेजें वॅलीड ना तें कॅन्सल जाल्लें आसा ऑलरेडी जर शी कॅनॉट यूज दॅट नेम जाल्यार ऑटोमॅटिकली तें निदर्शन हाडीत कोर्टाचें जाल्यार बेल कॅन्सल जावपाक जाय तेजी कित्याक फॉल्स रिप्रेझेंटेशन दिलां ताणें। आनी ते सोशल एक्टिविटीज हे ते म्हणटा खुबश्यो अश्यो केसी आसा गजाली आसा ते हांवें कोर्टाकूय निदर्शन हाडल्यो थोड्यो आनी थोडे आमी हाडपाचें आसा। आमचें इंटरव्यूनिंग एप्लिकेशन जें फायल केलें आमी पळय तें आज कोर्टान अलाव केलें आनी फाल्यां मॅटर सविस्तर फायनल आर्ग्युमेंटाक ते आमचें दवरला बेल एप्लिकेशनाचेर आनी आमचो रिप्लाय आनी आर्ग्युमेंट हें फाल्यां सकाळीं जातलें। हांव एक आदवोगाद आनी पयल्यान पयलो देवीचो धोंड आनी आदवोगाद जावचे पयलीं पसून धोंड आतां एक निदर्शन म्हज्या गजाल हाडली की आमचे जे माननीय मुख्यमंत्री आसा पळय गोंयचे तांच्यांनी एक स्टेटमेंट दिला की आमी जे देवीच्या विरोधान जे कोण उलयता पळय अशें अपेक्षीत शब्द वापरता त्यांच्या विरुद्ध आनी ते श्रेया धारगळकर स्पेशली तांणी सांगलां तेंच्यांनी की तेज्या विरुद्ध कडक कारवाई करतली वतले म्हणून हे एक आमकां आश्वासन मेळ्ळें आनी बरें दिसलें कित्याक हें आमी मागता जे प्रशासना कडेन आमी इतलें जाल्यार धरणां धरता आनी कितें करता ते मेन उद्देश आमचो तो की ह्या बायलेचेर कडक कारवाई जावची आनी ती तडीपार जावची आनी आमी अपेक्षा करता की CMान आमकां सांगलां पळय जे पद्दतीन की कडक कारवाई करतलो म्हणून ही कारवाई ताका तडीपार करच्या जे हेतून आसतली ही आमी अपेक्षा करता। ज्या पद्दतीन ते श्रेया धारगळकर नांव यूज करूं शकना अशें तुमी आतां म्हटलें जाल्यार आतां कोर्टान समज केस जर चालू जातली कंटिन्युटी जाल्यार कोणाचें नांव म्हणजे कितें नांव हय आतां कशें आसा की इन्वेस्टिगेटींग एजन्सी आसा ऑफिसर आसा हे सगळे जेन्ना इश्यू कंप्लेनीचे रजिस्टर जाता पळय ते पुलिशेन वता। आतां तें नांव तेजें कितें आसता जेन्ना आमी एका नांवान कंप्लेंट करता वीच इज सोशली नोन ते सोशली सांगता आपूण श्रेया धारगळकर म्हणून पण ते खरें श्रेया धारगळकर न्हय फॉर लिगल पर्पज आसता पळय तें डॉक्युमेंट व्हेरीफाय करून करचें आसता आनी सोशली जें नांव सांगता पळय तें सोशली लोकांक जाणा जावन बेश्टें आयडेंटिफाय करपाक आसता आनी जें लिगली जें नांव आसा तें लिगली नांव तेणी सगळ्याक यूज करता जेजो पत्र वेव्हार कसलोय करतो कोर्टान जो खंय आसतलो तें लिगली नांव जें आसा तें यूज करून म्हणटा तेंच करपाक जाय पण बाकी हेर खंयचें नांव जर यूज करीत जाल्यार पुलिसांची तितली जबाबदारी आसा इन्वेस्टिगेटींग एजन्सी आसा तेचेर फायंड आवट करपाचें नांव कितें खरें कोण खंयचें कितें कितें तेजें मेन मूळ उद्देश कितें आसा त्या फाटल्यान कोण आसा काय ना हे कित्याक लागून करता उद्देश कितें आसो खरें सोशल एक्टिविटीज काय न्ही काय ही सोशल एक्टिविटी आपल्या दुसऱ्या उद्देशाक लागून दाखयता किंवा ताका पब्लिसिटी जाय जाय जाल्यार कित्याक जाय पयसो करपाक जाय आनी कित्याक जाय हे सगळे जे इन्वेस्टिगेशन एजन्सी आसा पळय तेंच्यांनी ते सोदून काडपाक जाय आनी हें नांव जें म्हणटा पळय तें नांव हे तेंच्यांनी फायंड आवट करून कोर्टाक खरें नांव कितें दाखोवपाक जाय आनी तेजेर ती कारवाई करपाक जाय। पुलिसांक रायट आसा की मिसलिडींग एजन्सी किंवा कोर्टाक सगळ्यांचें खोटें नांव दिवन तेजेर हें केलां पळय समजा तें नांव जर खोटें आसात न्ही तें यूज करूंक शकना किंवा डिवोर्स जाला आनी कितें यूज करून लिगली यूज करूंक शकना जाल्यार तेजेर तेंच्यांनी कारवाई करूंकूच जाय।